ऐकत राहा प्रभूजी. हा हॅलो, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ऐकता ना? होय ऐकत असं. Right, clear na? Okay. So thank you Prabhuji for your introduction. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नमका सुरकरिया प्रार्थना करूं, मंगलाचरण सामूहिक मंगलाचरण करूं, नमका स्टार्ट करिए. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. जय श्री गुरुदेव की जय. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय. जय रूपा गोस्वामी की जय. नाम संकीर्तन की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हमका क्लास कंटिन्यू करिया. लास्ट क्लास अंतु सगळे पॉइंट्स मला कवर जायना. ते आमका हे क्लासान कंटिन्यू करून ते आमका पूर्ती करिया. पुढे आमका सांगूंक एक दिव्य अवसर म्हाका दिलेलागा His Grace मुरलीधर चरण दास तांगेले समर्पित जावंसले ही म्हाका हांव धन्यवाद अभिवादन करता आनी तांगेलागी म्हाका आशीर्वाद दिवपाक मागता. आनी हांगा उपस्थित जावंसले सगळे भक्तजनांगी वैष्णव भक्त हांगेलागी हांव साष्टांग प्रणाम करता आनी तांगेलागी अनुग्रह मागता. म्हळ्यार हे भक्ती मार्गांतू कोणाक रब्बू जाता कोणाक येवचे जाता म्हणून आमगेले चर्चा विषय. लास्ट टाइम आमी ಸ್ವಲ್ಪ दोन पॉइंट्स आनीक चर्चा केल्ले आनी आतां ಸ್ವಲ್ಪ उगीत धांवन घेवया. कितें म्हळ्यार इतरा पॉइंट्स कवर करतना ही मंगळाचरण ಸ್ವಲ್ಪ कटफोट केला. आतां पळय आमकां भक्ती मार्गांतू विचारशिल्ले मुख्य जे आशिल्ले तडस विघ्न कसं म्हळ्यार काम वासना आमगेले भौतिक इच्छा आग्रह आशा अल्वा आशापाश सदर बद्धा काम क्रोध परायणां संगीत आसता भगवद्गीते. तशें आमकां हे आसना हे आतां आमकां हे भौतिक लोकांतू बंधनां घालता हे आमकां गट्टी धरता. भक्ती विनोद ठाकुरान सांगला म्हणजे संसार आशापाशा फिरनो असं जमी अंत कळवा. तेंची आमकां मस्त कष्ट भक्ती देवच्या कशें कष्ट येता. म्हळ्यार हे आशाच न्हू हे भौतिक इच्छा हे आमचे कारण परत आशिल्ले पाप कर्म करयता. कळवा. तेंची आमकां पाप कर्मांतू आमी बंधनांत जावन गेल्यांची कळवा. तेंची आमकां हे जायना. अंतु भोग ऐश्वर्य तसं आमी भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया चेतसां व्यवसायात्मिक बुद्धी समाधान विधेयते म्हणून भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा 244 सांगिल्लें आसा. कळवा. भोग ऐश्वर्य आसक्त जावन गेल्ले तांकां जेवण तो येवचे ना भक्ती योगांत. कळवा. भक्ती मार्गांत तांकां येवचे जायना म्हणून सांगिल्लें आसा कृष्णान. आनी कसं म्हळ्यार हे भीष्म जे आशिल्ले कर्म करयता ह्या इच्छा. कळवा. आतां पळय अंतू भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा कृष्णान म्हळ्यार काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन इह वैरिणम सांगिल्लें आसा. हे लोकांतू आमकां मुख्य वैरी कोण काम आनी क्रोध काम. कळवा. ते कसं भीष्म जे आशिल्ले कर्म करता उग्र कर्म करयता. आतां पळय आतां ते आमगेले लोकांतू
पहिलं तर युद्ध भीषणी अणुआयुध म्हणून सगळ्यांक नाश करतशिल्ले एक स्टेज जारी येवन पडलांच्यामी लोकांक कळवा आतां एक थ्रेट सगळ्यांक टेन्शन जाता कसं जाता कोणाक येतना कसं जाता आनी अणुबॉम्ब घालता अणुबॉम्ब घालता म्हणून सांगून एटम बॉम्ब कळ्ळारी सगळं नाश येयलो सर्वनाश येयल्ले हाचें कारण कसं जालें हेचें कामां आमकां आमगेलें इंडिव्हिज्युअल आमगे व्यक्तित्व जें आशिल्लें कामां बिगार मात न्हय नॅशनल लेवलार आयली हें वर्ल्ड लिडर्सांक एक देशा लिडर्सांक तांकां अंतू काम प्रधान हेजेरारी युद्ध भीषण युद्ध जाता कळवा हे आतां कष्ट त्यावेळी आमी कसं करता हे UN यूनायटेड नेशन तांतू थंय सेंट्रांत आमकां इस्कोण एक सेंटर स्थापन करता आनी हे वर्ल्ड लिडर्सां सगळे तांकां ट्रेनिंग दिवपाक बोदां जाल्यार मात्र आमकां समाधान येतलें नाजाल्यार समाधान येवचें न्हय एका कलाक कळवा तशी त्यावेळी म्हळ्यार आमगेल्या कृष्ण भक्त न्हू तांणी अतीव शांत तूं सांगिल्लें कृष्ण भक्त निष्काम तांकां कसलें काम ना आयजें ना आश ना भौतीक जिणाची इच्छा ना कळवा तें तांणी शांत जाता अतीव शांत हे आसना भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सकली अशांत कळवा अशांत येवचें कारण कसं जालें बाकी सगळं भौतीक जिणाची भुक्ती मुक्ती आनी सिद्धी हे सगळे भौतीक जालां आशिल्लें कळवा हे सगळें आसून कसलें प्रयोजन ना तांतूं मेळचें आशिल्लें हें आसना सूख तें सूखय न्हय कळवा तांणी शांत जाता केन्नाय ते निमती हें परस सकळ अवस्थेंत आमकां आमगे लोकांक कळवा तशी कृष्ण सांगता कसं म्हळ्यार हाका शांत यावं जाल्यार कसं यावं का निष्कामी विहाय कामान यः सर्वान् पुमां शरीर निस्पृहा निर्ममो निरहंकार सशांतीम अधिगच्छति म्हणून सांगितलं कृष्ण कळवा भगवद्गीतेन अखेरी 71 and 72 श्लोक मी वाचून पळयले पुरो तांतूं सांगितलं सेम पळय कळवा तशी शांती मेळकारी निष्काम जावं काम सांगितलें तशी तेज स्थितीन तो आमी केन्नाय राबयल्यारी अंधकालेच्या ते म्हळ्यार येषां ब्राह्मी स्थितिपात हे ब्रह्मभूत अवस्थेत आमी केन्नाय राबल्यार येषां ब्राह्मी स्थितिपार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति चितत्वाम् अंधकालेपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति म्हणून सांगितलें ब्रह्मनिर्वाणं सांगल्यार किंगडम ऑफ गॉड म्हणून सांगल्यार दैव साम्राज्य देवा साम्राज्य आमकां प्राप्त करता कशी कसले निष्काम जे आमी राबलेले कळवा आमकां भक्तींतूं राबयता आनी त्या भक्तीचें परिणाम फल आमकां ब्रह्मनिर्वाण मेळटा म्हणून कृष्णान भगवद्गीता 2 अध्यायांतूं सांगिल्लें आसा कळवा सांगिल्लें आसा तशें पळय तशें एक कार्य एक पॉयंट तें जालें एक कंतो एक कार्य आमकां कृष्णा लागी भक्ती येवची कशी भक्ती मार्गांक राबची कशी आमकां कृष्णा ज्ञान येवका मुखार कृष्ण कोण म्हणून कळका आतां आमी जाल्यार मात्र आमकां कृष्णा लायक एक मोग येता एक प्रेम येता कळ्ळें आतांचे आमगेलेची डे टू डे लायफान चोवची कळ्ळें आमकां कळटलें कळ्ळें एकल्या लायक मोग आमकां हे करता तांगे लागीं आमकां तांगेलें इन्फॉर्मेशन पुरो मेळटा आमकां डिटेल्स कळ्ळें ते डिटेल्स कसो आमकां कोणाचेर रायता आमकां एक अट्रॅक्शन येता कळ्ळें तें अट्रॅक्शन डिस्ट्रॅक्शन दोनी जावें कळ्ळें आमकां ह्या वखद हें करतना जाल्यार आमकां एक मोग आपापली येता आतां म्हळ्यार आमकां फॉर एग्जांपल आतां आमगेल्या ह्या प्लॅटफॉर्मार हांव येवच्याक कारण कसो म्हळ्यार कारण मुरलीधर प्रभू कळ्ळें म्हाका कळनासलें कोण म्हणून तांणी म्हाका कॉन्टेक्ट करून येतना तांगेले डिटेल्स पुरो आमकां कळ्ळे मुगे डिटेल्स तांकां कळ्ळे तसो कोण येता तांतूं परस्पर विनिमय जाल्लें तशेंच आमकां परस्पर एक मोग आयलो कळ्ळें तशें तें आमी कंटिन्यू करून परस्पर आनीक कळ्ळें गेल्यार कशें जाता म्हळ्यार आमगे तांगेले घरला वचून आमगेले घरला येवच्या सोर गेल्यार तशें आमी क्लोज गेली मागीर कळ्ळें इंटिमेट फ्रेंडशीप जाता आमकां तशीच कृष्ण जाल्यार कृष्ण कोण म्हणून आमकां समज कळची जाल्यार
कळवा आम कृष्णाला मोगवर्धन येता अट्रॅक्शन चढता आसक्ती चढता कृष्णाला तशी हंगा पांडव हंग जेल्ला म्हणके पांडव कृष्णाला पांडव कृष्णा गरकडे कृष्ण पांडवाला गरकडे येता कळवा तशी ते पण आता अर्जुनाला त्यांनी कृष्णाला भेटायला बसचे उलोवचे आसचे कसचे एका वाटान जेवचे तशे कडेन कोण नाशिल्ले तितल्या एक इंटिमेट फ्रेंडशिप कळवा कृष्ण जाण तशी षडैश्वर्य संपवून कृष्ण अट्रॅक्टिव्ह होता षडैश्वर्य म्हणल्यार तुमकां कळटा मागीर हांव चेड सांगचे अशें कांय ना षडैश्वर्य कळवा दुड्ड आसा कीर्ती आसा सौंदर्य आसा चंदाय आसा कळवा त्याग बुद्धचं कीर्तिमान अशें ऐश्वर्य संपूर्ण जें आसलें तेच अट्रॅक्शन कृष्णा कळवा आमकां कृष्णाले निके 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 इन्फॉर्मेशन येतना ज्ञान चडटा वतना आमकां कृष्णाला अटॅचमेंट येता आमकां आकर्शण येता कळवा तेच आमकां भक्ती दिवचें आशिल्लें एक मुख्य आशिल्लें एक प्रेरक शक्ती कळवा कृष्णाला ज्ञान येता तें आमकां सांगून जावका आमकां तें सत्संगां मेळटोय जाल्यार आमकां तें चेड चेड वर्धन करून वचूं आमकां कळवा कृष्ण जी स्वयं सांगता स्वयं सांगता भगवद्गीतेन तो धनचे अध्यायन तो 27 श्लोक सांगता यदा विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतो सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः कळवा मिगेल विभूति कसले मिगेल ऐश्वर्य कसले मिगेल शक्ती कसले हे सगळे समज तत्वतल कळ्ळारी समज पूर्ण ज्ञान कळलेले एक मनीस तो मिगेल्या भक्ती सेवेन तू युक्त जाता ताका संशय काय नाम सांग कळवा कृष्ण स्वयं सांगता तशें ते आता कृष्ण स्वयं ताका गुर्त दिता आमकां कळवा आमकां गुर्त दिता तशें आमकां मुरली प्रभू वंदना परस्पर विमय जाल्ले म्हणके आनी आसक्ती अशी वर्धमत करून आमी इंटिमेट करता मागीर कळवा तेच आमगेलें एक रिलेशनशीप कळवा तशें रिलेशनशीप आमी येवका कृष्ण आमी जावन कृष्ण स्वयं जाता कृष्ण कोण म्हण कळवा परम तंतु सांगता पितामहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रं ओंकारं स्वाम रजरीवेद गदिर्पत्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुख प्रभव प्रयस्थान निधानं बीजमव्ययम् अशें सांग म्हणजे कृष्ण कोण म्हण अशें एक पयर जेदीम सोडलें तशें तें कन्फर्म केलें अर्जुनान परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं देव आदिदेव अजं विभूम म्हणून सांग म्हणजे कळवा अशी आमकां तें पुराय इन्फॉर्मेशन मेळटा आमकां कळटा आनी अति मनोहर जें आशिल्लें एक स्तुती आसा देवान गेल्या कळवा तांचो सांगिल्लो आसा सत्यव्रतं सत्य परम त्रिसत्यं तस्य सत्यस्य योनिं निहिता च सत्ये सत्यस्य सत्यं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना ये पूरा तूची सक्कड तूची इंगड ओडिना ती आमी कसं प्रपन्नम पन्नम नहीं कळवा ये साधारण शरणागती नाही या पूर्ण शरणागती कळवा म्हणून सांगता त्यांनी तशी शरणागती येता कृष्ण कोण म्हणून समज केली आम्ही कृष्णाला शरणागती येताची कृष्णाला भक्ती सेवेन येताची ते पॉइंट कळवा तशी भक्ती मार्गांतून आम्ही येताची आनी कसं म्हणाले कृष्ण सांगता कोणाक येवचें येता भक्तीन तूं सगळ्यांक येवचें येता खंय भक्तीन कंडिशन कसलें माम कृपार्थ व्यपाश्रित्या म्हाका कोण पळय शरणागती येता म्हाका आश्रय करता कोण पळय तो कोण पाप येवन गेला येपी स्यू पाप येवन या पाप येवन गेल्यार स्त्रियो वैश्य सदा शूद्रा ते आमची परामगती गती येता मागीर परामगती मेळटा कळवा परांगती मेळटा कसं कोण गेल्यार म्हाका आश्रय कोण आशिल्लो कोण तो ताका मागीर भक्ती सेवा येवच्या येता आनी ताका परांगती मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा तशें ते पॉयंट्स केले आतां तिनी पॉयंट्स समज आनी प्रवेश करया आमी ते उगी सांगून वचया रूपा गोस्वामी सांगता कसं म्हळ्यार 3 प्रकार आशिल्ले भक्त आसात 3 classes of devotees एक फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास म्हणून सांगून कळवा फर्स्ट क्लास डिवोटी म्हळ्यार तांणी 24 hours भक्ती सेवा आशिल्लो तांचो रूपा गोस्वामीन सांगिल्लो आसा
म्हळ्यार 9 stages ऑफ भक्ती, 9 प्रकारचे स्टेज असतात भक्तीचे. भक्तीचे भक्त क्रियाचे 9 stages सांगितलं. आदो श्रद्धा, मागीर कसं साधू संग, मागीर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, निष्ठा, रुची, मागीर आसक्ती, भाव, प्रेम. अशी 9 उदाहरणां आशिल्ली भक्ती आसा. तातूंत फर्स्ट क्लास डिवोटी म्हळ्यार अखेर सांगिल्ले दोन हिंदू भाव आनी प्रेम भक्ती आशिल्लो कळ्ळें. त्यावेळी तांगेले आयडेंटिफिकेशन कसं जालें, फर्स्ट क्लास डिवोटी तांगेलें लक्षण कसं जालें, उत्तम भक्त तांगेलें म्हळ्यार फर्स्ट क्लास डिवोटी उत्तम भक्त म्हण अर्थ कळ्ळें. उत्तम भक्त फर्स्ट क्लास डिवोटी महात्मा म्हणटात कळ्ळें. तशी आनी बरें आमगेले संन्यासी वर्य आनी आमगेले गुरुगण आनी पुराय हे फर्स्ट क्लास डिवोटी येता, ताका संशय कांय ना कळ्ळें. तशें तांगेले कॅरेक्टरिस्टिक्स तांगेलें लक्षण कसं जालें, एक 10 लक्षण नोट केल्ले आसा. म्हळ्यार तांणी शास्त्र निपुणता, ते शास्त्र आधार करून तांगेले सकल वाद करता. मागीर म्हळ्यार शास्त्र निर्णय बुद्धीपूर्व कोणाले मुखारी तांकां समर्पण करूं अशें सामर्थ्य आसा. तेणी भक्ती सेवा मार्गांचो संशयातीत निर्णय करूंक जाता. आनी कसं म्हळ्यार कृष्णा दिव्य प्रेम सेवेंतो मात्र सेवेंतो मात्र एकलाग परम जीवದ ಲಕ್ಷ್ಯ म्हणून पूर्ण बोधशील तो कळवा. मागीर कृष्ण मात्ರದ आराधना मूर्ती प्रेम पात्र म्हणून तांकां कळटा. मागीर निर्व्याज उत्तम आध्यात्मिक गुरुले निर्देश प्रकार शास्त्रांचो सांगिल्ले नियमात्मक तत्व म्हळ्यार रेग्युलेटरी प्रिंसिपल्स कळवा. ते निष्कपट आचरण करून तांणी करताचे. मागीर स्वता कसं म्हळ्यार तशी पूर्ण अभ्यास शिक्षण मेळ्ळेले एक प्रचारक जातलो, आध्यात्मिक गुरु जावपाक योग्य जाता. मागीर म्हळ्यार शास्त्र तत्वांत हाडटाचे. शास्त्र तत्वांत पूर्ण विश्वास ताका आसा. उन्नत अधिकारी आचार्यांक तांणी तांकां एका काळाक तांणी धिक्कार सुचनाचे. मागीर नवाज कसं म्हळ्यार मनोकल्पित जे वाद गती तांकां ना, म्हळ्यार तांगे दिशे दिशी तांचे ना कळवा. तांचे ना शास्त्र विधी आधार करून तांगेले वाद गती तांकां तांतू मात्र उमेद तांचे मनोकल्पित जे अशें तांतू म्हळ्यार दिशे जशें सांगचे तशें ना तांकां कळवा. तशें तांणी सांगचें ना. मागीर कसं म्हळ्यार विंगड एक प्रकार सांगुया म्हळ्यार भक्ती सेवागार्यांचो पक्क दृढ विश्वास आशिल्ले एक उत्तम इस्कोण भक्त म्हणून सांगूया. तशी तांगेले उत्तम भक्ताले लक्षण. थर्ड सेकंड क्लास भक्त तांगेले कसं म्हळ्यार मध्यम भक्त म्हणून सांगले. मध्यम भक्त म्हळ्यार एका जनीक तिनीचे मध्य जन आशिल्ले भक्त कळवा. त्या प्रमाणे तुमकां कळटा जाल्यार हांव तुमकां हेका सांगून हेका रिफ्रेश करता. मागीर सेकंड क्लास तांगेलें लक्षण कसं म्हळ्यार एक 2-3 लक्षण आसता तांकां सांगिल्लें. शास्त्र आधार करून अशें ते वाद गती आसना, वाद करूंक आर्ग्यू करूंक तांणी तितलें निपूण न्हय. आनी एक फर्स्ट क्लास भक्त म्हणून तांकां जाल्यार तांकां तांचे लक्ष्यबोध आसा कळवा. मागीर कृष्ण भक्ती सेवांत विश्वास आसल्यार शास्त्र आधार करून तांकां एदर कठीण वाद करून आर्ग्यू करून तांकां राबूंक जायना, तेचें सामर्थ्य तांकां. मागीर जाल्यार कृष्ण आतां परम दिव्योत पुरुष पूजा पात्र म्हणून आशिल्ले दृढ विश्वास तांकां आसा कळवा. तशी मागीर थर्ड क्लास डिवोटी म्हळ्यार नियोफायट, तांणी प्रारंभक तांणी म्हळ्यार कन्वर्ट म्हणटाचे नव कन्वर्ट म्हणून आत्तां भौतिकांत साकून आध्यात्मिकांत आत्तां आयलायचे म्हणून आशिल्ले अर्थाचे. तांगेलें लक्षण कसं जालें, तांकां विश्वास म्हळ्यार गट्ट ना. शास्त्रांतूय भक्तांतूय तांणी पुराय तांकां विश्वास गट्ट जायना कळवा. शास्त्र विधी तांकां तांणी मान दिनात तांकां कळवा. तशें विंगडान तांगेले हे आसना, तांगेले विश्वास सट्टन चेंज करूं जाता.
इंगड चांस स्ट्रॉंग आर गेम हे कसला तुस कोणा होता शिकता म्हणून हें केलें रे ते नाही तांणी हें केलें तांकां उगी कन्विन्स जाता तांकां तांणी गट्टी राबयना कळवा तशें विश्वास चंदेल जें आसलें विश्वास लक्ष्यांतू तांकां लक्ष्यांतू विश्वास ना तांकां कळवा तशी गृहस्थ आमी गृहस्थ आमकां आशिल्लें हें चांजेल्लें म्हाका गृहस्था सांगता आमकां वेळ ना तशें ना तें करता हें करता कृष्णा बोला जो आमकां तितल्या तालपरी ना तशें ना म्हणून मस्त सांगचे जेन आसाची कळ्ळें मागीर लागीं म्हाका मस्त अनुभव कळ्ळें तशी एक अनुभव सांगता हांगा एक 10-15 वर्स येयले आसतले अबाउट 14 years म्हाका एक डॉक्टर आले गुर्तो आसा म्हळ्यार जो आयुर्वेद डॉक्टर कळ्ळें तो एक प्रारंभ सांगता म्हळ्यार हांव ताका क्लिनिका वतना म्हाका खुशी जाली प्रभू लागले कीर्तन आयकता आनी ते भजन आयकता आनी तांणी आरती करताची भितरी आनी निवेदन करून खाताची नाम सांगता पक्का भक्त कळ्ळें तशें भक्त जावन आशिल्लो तो तशें मागीर एक ಸ್ವಲ್ಪ काळ जातरी वाडीक जावन जातरी ताणें वाडीक केली 1-2-3 वर्सां फुडें वाडीक कोण जातरी वाडीक केलेली एक आयुर्वेद डॉक्टरची ती बायले तांकां मागीर एक वर्स चोड्डू जालें चोड्डू जावन जातरी वता वता कीर्तन पुरो आयकता भजन आयकता हें करता आनी डॉक्टरान म्हाका म्हणलें की श्रीमद भागवतम बूक करून घेवन वचचें आसा ते कांट दी हें कांट दी माणसो म्हणून ते दिवचें आशिल्लें ताणें वाजून सगळें मागीर परतून दिवचें आशिल्लें आनी मागीर विंगडा निमतालो सांगलें कसो जावला म्हणल्यार आसा आशिल्लें सगळें दिता म्हणलें वाजूंक तशी मस्त इंट्रस्ट जावन आशिल्लो तशी वाटीक जावन चोड्डू जालें दोनी चोड्डू जालें हांव एक वर्स पोडचें जवळी वतना त्या क्लिनिका वतना हांव एक घर गेलो क्लिनीक न्हय म्हणून पळय डॉक्टर ना हांवें कीर्तन आयकना कळ्ळें कीर्तन राबयलें प्रभू कीर्तन ना मागीर ताका वचून पळयलें ताका नांव येना कसो येना आनी एक हें मात बनियन मात गेला बनियन एक शर्ट मात गेला कळ्ळें येना हांव लेखलें डॉक्टर न्हय म्हाका तो केलें आतां कितें सांगलें हरे कृष्णा म्हणलें ताणें हरे कृष्णा प्रभूजी हांव सांगलें कसो जालें आतां एक सरी दिसना न्हू कीर्तन ना तें ना हें ना राबयलें बाय कोणें कसला सांगचे प्रभूजी ही सगळा गोण कळ्ळें वाटीक केले चोड्डू जाल्लेची म्हाका कसराची टायम मेळना उठूची हांव हें जाल्लो संपूर्ण केलो कळ्ळें म्हाका कसलें करूं जायना तेका पुरो राबयलें हांवें कृष्णा हांव तशें राबो हें करूं कंटिन्यू करता म्हणून ताका एक विश्वास दिवन सोडला मागीर तो फोन केल्यार फोन काणता मागीर अशी अंतू फर्स्ट क्लास डिवोटी थर्ड क्लास डिवोटीज प्रारंभ अंतू ड्रॉप आउट्स मस्त आसता तुमकां अनुभव आसतलो सुमार म्हाका एक अनुभव मात सांगले कितें अनुभव आसा कळ्ळें ड्रॉप आउट्स अंतू सुमार आसता तशी ते नियोफायट जालें ना म्हळ्यार जावना सांगता हांव नियोफायट प्रारंभ तांकां रुपा गोस्वामी 4 क्लास केले 4 क्लास कोण सांगिल्ले आसा आतो जिज्ञासुर अर्थाती ज्ञानी अशी तांचो भगवद्गीतेन तो 7 अध्यायांचो 16 श्लोकान सांगला म्हणके चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनवर्जिना आतो जिज्ञासुर अर्थाती ज्ञानीच्या बरदर्शक तशी अर्थ तशी तें तो मस्त एक्सप्लेन करना तुमकां सगळ्यांक गुप्त आशिल्लें तें म्हळ्यार भगवद्गीता वाचला तुमकां पारायण केला सगळें गुप्त आसा बेसीक ज्ञान आशिल्लें पुरो तुमकां गुप्त आसा म्हणून लेखून हांव उलयतां कळ्ळें तशें हांव तें टच करून सांगचें मात्र तें भक्ती सेवा तूं तांकां येवचें जाता कळ्ळें तांकां म्हळ्यार तांगेले आश कसो म्हळ्यार तांगेले आश पुर्ती करूंक येतलो तांणी भक्ती दिवची कळ्ळें तशी आर्तो जिज्ञासुर आरती कळ्ळें तांणी मागीर परिशुद्ध भक्ती जाताची तशी भक्ती जालें दृश्टांत तो रुपा गोस्वामी हांगा सांगिल्लो आसा महाराज ध्रुव ताका कसो अर्थार्थी आशिल्लो तो ताका म्हणून ताका राज जेवका तागेले अन्ना लागी व्हड राज ताका जेवका म्हणून आशिल्लें इच्छा करून आतां तो तपस्सानुश्च करून जम करून नाम गुप्त आसता कहाणी पुराय कहाणी जेव्हा हांव सांगूंक वचना त्यावेळी
काणीपुर देवाक देखतना विष्णू रूप देखतना विष्णू तक वर निमगे कसलें स्वामीन कदाचोस्मीन वरम न चाहे म्हळ्यार ताका पळयतनाची विष्णू पळयतना तकलें आशे पुराय गेली कळवा भोवती सकडें गेल्ले तो कंप्लीट जावन तो आयलो कृष्णा उबो जावन तो आयलो कळवा तशी अशें तांणी सर्जनय आमचो भक्ती मार्गान देताचे म्हणून तशी गजेंद्र म्हळ्यार तो आर्त जें आशिल्लें दुख्ख जें आशिल्लें ताका तशी विष्णूक ताणें फुडल्या जन्मान तो आशिल्लो त्या सुकृत केले निमते ताणें ह्या जन्मान ताका भुरगास आयलो विष्णूले तेंची विष्णूक प्रार्थना केली ताणें विष्णू येवन ताका परांगती दिली कळवा ते काणी तशी आर्त आशिल्लो तोय तशी 4 कुमार आसात कुमार सनक सनातन सनत कुमार अशे 4 तांणी म्हळ्यार वैस तांणी ज्ञान ज्ञान आशिल्ले लोक कळवा ज्ञानी लोकांक तांणी भक्ती सेवांत मागीर आयली कळवा तशी शवनगादी ऋषी गणा तांणी जिज्ञासू आशिल्ली कळ्ळें नैमिषारण्यांत सुदा गोस्वामी जावन तांकां सत्संग मेळतना तांणी डिवोटी जाली कळवा प्युअर डिवोटी जाली शुद्ध भक्त जाली तशी तांणी पुराय शुद्ध भक्तींत तांणी आयलींची म्हणून सांगता ते भक्ती मार्गान तांणी कंप्लीट आयलींची सर्जने येताची कळवा आनी हे 4 प्रकार फक्त वय काही सुकृत केलेले सुकृतीनो अर्जुना म्हणून सांगितले सुकृत म्हळ्यार कसले पुण्य केलेले म्हणून कळवा सुकृतीनो अर्जुना म्हळ्यार दुष्कृती कार्य सांगिल्लें आसा ताचे फुडले आशिल्ले स्लोगन नमाम दुष्कृतिनो मोढा प्रवृत्तीन राधमा माया अपसत्यान आसुरम भाव आनी तांणी एककाला 4 तराचे जन एककालाक भक्ती मार्गान द्यायचे ना कळवा सुकृती केलेले पुण्य केलेले तांणी आमी सगळे फुडले जन आमी सगळे पुण्य केलेली ते तांगे बसल्यांची कळवा म्हाका वचाक येता तुमच्या की तुमी आयकताची हे सगळं पुण्य करता कितली जन भायर आसाची आता कितले जन आतां पार्टिसिपेट केला तो आयकुचे आसाचे बरेचे एका 20-30 जन मात्र आसतली जाता कळवा ते जन मात्र आयकुचे आसाचे इतले जन मात्र आमकां आसाचे ना इतली तर तांणी येयची म्हळ्यार तांणी ते पुण्य कर न्ही आयकुच्याक न्ही का सांगच्याक या पुराय करून कळवा इतले पुण्य केलेले जन नाही हे भक्ती मार्गान पुण्य कर काय म्हणून सांगता आमचो रुपाक वचून कळवा तशी येषां द्वंद्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता म्हणून सांगितलं कळवा 7-28 श्लोक सांगता म्हळ्यार पुण्यकर्म करून तांगेले पाप कर्म पुराय नाशी जावन वचून यावका एकला कृष्णाले भक्ती सेवांत येवका कळवा तशी पुराय सांगितलं तशी पुण्य करता तशी एकंकलांक विश्वास आसता मुखारी आमी देवाला वचूं आमी नम करता हे पळय अशी निमगून आमकां तें पुराय साथ येतना आमकां विश्वास वर्धन जाता वय की न्ही सगळ्यांक अनुभव आसता देवाला वचून मागताची आमकां तें जावका हें जावका पुराय आमकां तें मेळटा साथ देखून दिता देव एक वेळा आमकां साथ देखून दिला कसो येता सगळे विश्वास होता देवा तशी कितली गिन्यान आसाची मागीर देवस्थाना वचना कळ्ळा कसले देवस्थाना वचून कसो करूं मागीर कसले मागीर कार्य कांय जायना तशी सांगची जेण आसत कळ्ळा तशें म्हाका एक अनुभव जालो हांव फुडें कॅनरा बँक कोळ्ळेंत थंय भाड्याघर लागीं आशिल्लें थोडें थंय आमकां सामान सगळें हाडचें एकलो आमची गेलोची गणेश म्हणून सांगून कळ्ळा त्यावेळें हांव हें भजन करता तें कीर्तन करता हांव कृष्ण भक्त म्हणून ताका कोत्ता आसा मागीर घर करतना सामान सगळें हाडून दिवचें आसा कळ्ळा तशें हांव हरे कृष्णा सगळें म्हणचें तो म्हणटा हरे कृष्णा म्हणटना मागीर हांव ताका सांगलें तूं केन्नाय हें कर नाम जप करता तें करता म्हणून ताका ए कामत माम हें जमेला सांगचें नाका अशें सांगता तो थोडे आमचो पप्पान सांगता ए इतू तें कशें जालें ना हांव देव नमकुचें ना हांव नमकुच्याक ना इतू तें म्हणलें देवे म्हळ्यार हांव देवाला हांव केन्नाय देवस्थाना वतालो तें करतालें तो देवा सगळो व्हड विश्वास आशिल्लो म्हाका जाल्यार कशें जालें म्हळ्यार एक्सिडेंट आमी केलो भाव तो गेल्लो हांव ताका कितले प्रार्थना केल्ली म्हणून देवाक जाल्यार तो गेल्लो तो कळ्ळा
मागीर एका काळा देवा विश्वास आणि नमूच ना कळवा अशी काय अनुभव आसा तुमकां अनुभव आसतलो सुमार सगळे म्हळ्यार एक अनुभव मात्र हांव सांग कळवा तशी अशी आमकां तूं भक्ती सेवेन तूं दृढ आशिल्लें ताका विश्वास म्हळ्यार ताका विश्वास कसो म्हळ्यार आमकां कसले मेळ्ळ्यार मात्र आमकां विश्वास ना ना देवान कसले दिता ना विश्वास म्हळ्यार आमकां भौतीक जें आशिल्लें आशा भौतीक सफल जाल्यार मात्र आमकां विश्वास देवा लागीं विंगडता वयर कसलें आमकां वचना तेचे मागीर ताल्ल्याक चेडार बी करूं वचचें न्ही कळवा तशें तें सोडलें तशें एक अनुभव सांगला अशी मागीर 9वाचें कसं म्हळ्यार कृष्णाक ज्ञानी अतीव प्रिय म्हणून सांगता कळवा आनी तो हें सांगिल्लें आसता भौतीक लाभाक नेता ज्ञानी येता तांकां कृष्णा तांकां तें तत्वशास्त्र समज करता तसो कृष्णाले ज्ञानी ताका ज्ञानी म्हणटा आरंभान तो तांकां कृष्ण प्रेमा समज मेळटल्यार मागीर तांणी ह्या तो भक्ती तो सत्संगा येतना तांकां तें वर्धन जाता कळवा तांणी समज भक्ती तूं येता भक्ती मार्गान स्विकार भक्ती मार्ग स्विकार करता तशी भगवद्गीतेन सांगलां म्हणे काय बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते इतलीकीन कोडाने कोड जन्मान तो ज्ञान संपादन करून वासुदेव सर्वमिति सक्कड वासुदेव मयम कृष्ण सक्कड गडीन सक्कड व्यापक ज्ञान असतं कळवा या सक्कड कृष्णाले जी आता कृष्णाले कसं हे नसलेलं अनुमोदन नसलेलं कृष्णाले विल नसलेलं कसं जेवणा म्हणतात पूर्ण बोध दिता कळवा तसेच ज्ञानी इतलीकीन कोडाने कोड जन्मान ज्ञान संपादन करून याव काय ऐकला ना कृष्णाला भक्ती मार्गात येवका गेल्यार म्हणून सांगितलं असतं अज्ञान अनेक कसं म्हळ्यार विंगडजेने त्यांनी तो जिज्ञासूर अर्थार्थी कळवा त्यांनी उदारता म्हणून सांगितलं असं उदार सब येते ज्ञानी म्हणून सांगितलं तो 7 अध्याय पुराय त्या पुरा सांगना पुरा तसं मागीर हांव तें सांगचें कसं तशें त्या गिरी हें करून सांगून हांव तें करता तुमकां गुप्तशें दिवन म्हळ्यार तुमकां तें पुरा गुप्तशें म्हळ्यार स्टँडर्ड म्हळ्यार बेसीक नॉलेज तुमकां आसता तेंची हांव तें करना चेड सांगना हें म्हळ्यार अदर सासू उदार म्हणून सांगिल्लें महात्माद हें म्हळ्यार तांणी कृष्णा लागत आयलें विंगड खंयचे देवाला वचचें न्ही तांगेलें तांतूंत एक कामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरती तीव्रेण भक्ती योगेन यजेत पुरुषं परम म्हणून सांगिल्लें भक्ती आमचो भागवतान श्लोक 2-3-10 कळवा तांणी पुराय येताची तांणी म्हळ्यार कृष्णाला भक्ती करताची तेंची भक्ती जनाक तांकां तांणी उदार महात्मा तांणी म्हणून सांगिल्लें कळवा मागीर 11 पॉयंट सेवंत जाल्यार 11 पॉयंट कसं म्हळ्यार तांणी भक्ती सेवेन तो आनी पुराय भक्ती सेवेन तो अशें ज्ञानी लेवलार पावता तांणी त्या मुखार सांगिल्लें 3 जण तेंच तांकां विंगड 3 कॅटेगरी अशी जेनागे पुण्यात्मा म्हणून सांगता तांगेल्या वैश्य साध्य करूंक जाता आनी तांकां परम पद प्राप्ती प्राप्त करूंक जाता तशी सांगिल्लें आसा हय आनी 12 पॉयंट कसं म्हळ्यार शास्त्राचें निगमन सांगिल्लें आसा म्हळ्यार देहात्मबोधांत शिल्याक एका कलाक भक्ती सेवांत जयनाम सांगिल्लें आसा देहात्मबोध म्हळ्यार हांव हे देह आतां आत्मा आनी देह ज्ञान कसले व्यत्यास ना कळवा हे भौतिक जीवित इंगड खंयचे जीवित ना तांतूं 4 म्हणे तत्व तांणी स्विकार करतात यावत जीवेत सुगम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत या भस्मी भूतस्य लोकस्य भस्मी देह भूतस्य देहस्य किं पुनरागमनो भवेत् तें तत्वशास्त्र 4 म्हळ्यार आमी हे एक जीवित मात्र ते सुगार जीवन काडपाचें एन्जॉय फुल्ली म्हणून सांगिल्लें आसा तें आतां आमगेर आतांचें कलियुगाचें तत्वशास्त्र सगळ्यांक म्हळ्यार उगीची
धनवान जाव का उगी सकड़े तराशिले सुख सगळी जाव का मनुष्य जीवन तक कितले रेना करताची देवा आता या जलारी संबळ गे मनुष्य जलारी यारा जलारी कोण जलारी तांकी EMI आसा तांगली इन्कम पुरा EMI दिवच्या कसं जालें कळवा ते तुमकां सगळ्यांक करता मागीर आमचे सांगचे प्रत्येक सांगचे वेळेस काय ना सकट तांतू वसच कळवा आमी सकट तांतू वसच EMI त्यावेळी आमी गेल्या जीवद तत्व जे चार वर्ग बनयलो ते असं जनाक तो भक्ती सेवेंतो येवचे जायना आनी तिणी म्हळ्यार 13च्या पॉयंट कसं म्हळ्यार रुपा गोस्वामी सांगता 3 तरां आशिल्ले हॅपिनस आमकां सूख आसा 3 तरां आशिल्ले आनंद सूख म्हूण सांगिल्लें आसा ते कसं ते भौतीक आनंद भौतीक आत्मीय आनी प्रेमानंद भक्तीन सुख मेळचे आशिल्ले आनंद भौतिक जे आनंद आमकां सगळ्यांक मुकून तसो भौतिक आनंद कसो म्हळ्यार भौतिक जे आशिल्लें आमगेले इंद्रिय तृप्ती कोण आशिल्लें सूख तंतशिल्लें सूख ताका म्हणचे तर्कला आशिल्लें आत्मीय सूख म्हळ्यार स्पिरिच्युअल हॅपिनस मेटिरियल हॅपिनस आनी स्पिरिच्युअल हॅपिनस म्हळ्यार आमकां ब्रह्मसूख मुक्ती सुख आशिल्लें मेळचें सूख कळवा ते भौतिक म्हणून सांगिल्लें आसा प्रभुवाक कळवा श्वास सूख भक्ती आशिल्लें सूख भक्ती सेवेंतू आमी आयकुचे कीर्तन आयकुचे भगवद गीता भागवत अशें पुराण ग्रंथ हे पुराण आयकून तांतू सूख मेळचें सूख तेच भक्तांगेलें सूख कळवा पुरो सांगिल्लें आसा तशी इंद्रिय सुख भोगाचें सूख तांगेलें लक्ष्य कसं जालें स्वर्गलोक त्यान हिंगे लक्ष्य कसं जालें मुक्ती कळवा ब्रह्मानंद भक्तांगेलें हें कसं जालें तांकां भक्ती सुख मेळचें प्रेमा सुख मेळचें सूख कळवा कृष्णा सुख मेळचें सूख तेच तांकां गती आशिल्लें अवश्य आशिल्लें भक्ती म्हळ्यार भौतिक तलां आशिल्लें सूख तांतू भक्ती रसना तांकां आस्वादन करून जाय आमकां तो भगवद्गीता भागवत अशें लेक्चरार आयकून आनी तांचो मेळचें आशिल्लें आनंद आसना ते आनंद ते रस त्या भक्ती रसा सिंधूनमय तर ताचे रस आमकां तांकां आस्वादन करूं जावचें ना जाल्यार भक्तां मात तें आस्वादन करूं जावचें भक्तींत येवक तशी भुक्ती मुक्ती भक्ती 3 तरां आशिल्ले आनंद सांगिल्लें आसा मुक्ती भुक्ती म्हळ्यार तें अशें जें कला आशिल्लें भक्ती समसंगलारी भक्ती जे आनंद ते शाश्वत जे आशिल्लें आनंद भक्तांक प्यूर भक्तांक मुक्तीचे आश ना कळवा मुक्ती तांकां नाका कळवा ते नाका तांकां स्वर्गलोक नाका तांकां मुक्ती नाका तांकां कसं तें ब्रह्मानंद ते नाका तांकां स्पिरिच्युअल हॅपिनस देर ऑल्सो नॉट फॉर दॅट कळवा तशी चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा तुमकां सगळ्यांक तसो शिश्टार्थगान न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्म न जन्मनेश्वरे भवदात् भक्तिरगैत्वयि त्वयि म्हणून सांगिल्लें आसता तशी भक्तांक तें विंगड कसलेय वयसना कृष्ण जालें केन्नाय भक्ती सेवेंत ते मात तांकां जावं धन नाका हें नाका न धनम ना जनम म्हळ्यार फॉलोवर्स नाका ना सुंदरी सुंदरी आशिल्ले बाय मनशांचे तांकां नाका तसं कसलें नाका भौतीक जें आशिल्लें कसलें नाका तांकां जावका भक्तांक जावका भक्ती रस कळवा तशी सांगिल्लें आसा शुद्ध भक्त आनी तो सांगिल्लें आसा रुपा गोस्वामीन भागवत कोटकम सांगिल्लें आसा म्हळ्यार तिनीचे कांड 3:25-36 कपिल देव खातीर सांगता आम्हालागी मेगेले विविध आकार देखून शुद्ध भक्त आसना ताणें आनंदीत मेगे शुद्ध आकार रूप देखून शुद्ध भक्त आनंदीत जाताची आनी मिगेले चंद तोंड मिगेले आकर्षक शरीर आकृती चंद हास्य मिगेले हासू मिगेले लीला मिगेले दोळे ते पळोवप हांतू तांणी मग्न येताच कळवा मग्न जावन मिगेले चिंतेंतूच सदां तांणी आसताची भुक्ती मुक्ती सूख
तांचं सुनाशिल्लें सूग तांकां तांणी गणाचे जाल्यार हांव तांकां ते अवस्थे तांकां हांव तांकां जाव केल्ले पुरो दिता परम धाम राय तांकां हांव दिता म्हणून सांगिल्लें तशीच आशिल्लें तशी अशें सिमर एक वर्स आसा भगवद्गीतेंतू भागवतांत 3:4-15 तांतू अशी सांगिल्लें आसा कळ्ळें अशी सांगिल्लें आसा परमार्थ काम वय धर्म अर्थ काम मोक्ष कळ्ळें अंतू सुगुणाशिल्लें मेळचें सूग आसना हे तांकां वचना कोणाक भक्तांक म्हाका तुगेले पादारविंदांतू आशिल्लें ते हयची श्रद्धा भक्ती मात्र पुरो म्हणून सांगिल्लें अंतू श्लोकांत तशीच श्रीमद भागवतांत अनेक कडेन सांगिल्लें आसा 3:25-34 भागवतांत कपिलो देवहूतीला सांगता परिशुद्ध भक्तांक विंगड कसले नाका मिगेले भक्ती सेवा मात्र आता तांगे लक्ष्य कळ्ळें भक्ती सेवा मात्र ते तांतू मात्र तांगेले आसक्ती म्हणून सांगिल्लें ते अर्थाचे तशी अनेक कडेन 14 पॉयंट हांव थंय पावलो कळ्ळें 14 पॉयंट लास्ट पॉयंट तांतू श्रीमद भागवतांतू सांगिल्लें आसा 4, 9, 10 ध्रुव कृष्णाला सांगता मुक्ती भुक्ती मुक्ती आनी भुक्ती आनंद तांचो आनंद सुख भक्तांक नाका कळ्ळें भक्ती सेवेंतू आशिल्लें ते आनंद मात्र आतां तांकां जाव केल्ले म्हणून ते अर्थाचेर आशिल्लें तशें हांव लिबरेशन मुक्तीचें कार्य मुस्तांव सांगना म्हळ्यार नेक्स्ट 4 अध्याय आसना ते मुक्ती विशयी येता त्यावेळेस तुमकां त्या क्लासांतू मुक्ती कशें म्हणून मस्त हें मेळटा नॉलेज मेळटा ज्ञान तांसून मेळटा 4-5 तरा आशिल्लें मुक्ती आसा तें परत तुमी तांतू शिकतात कळ्ळें तांतू आमकां सगळ्यांकूच तस जालें कळ्ळें तशी तांकां भक्तांक तें जेव नाका मुक्ती नाका म्हळ्यार मुक्ती लिबरेशन सांगिल्लें कशें म्हळ्यार निर्वाण म्हळ्यार सायुज्य मुक्ती एक येवचें ब्रह्म ज्योतींतू हे जेवचें ते सुख सगळे ज्ञानीक सगळे जाव केल्ले कोणाक इम्पर्सनल ब्रह्म आराधन करता जनाक कळ्ळें ते जो भक्त अशें करना भक्तान जाव तेंची वेदन महापुरुष सांगिल्लें म्हणकें ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि श्री भवदात भक्ती अहैतुकी त्वयि ते मात्र एक भक्तांक जावते तशी हांव वेळ जेवचें आयलें हांव कन्क्लूड करूंक वता कन्क्लूशन कसं म्हळ्यार वय तें सांगलें न्हू कर्मीला लक्ष्य स्वर्ग मागीर आनी ज्ञानी लक्ष्य ब्रह्मानंद तें सांगून गेलें कळ्ळें तशी कन्क्लूशन म्हळ्यार भक्ती सेवा मार्ग ते अवलंब केलेलें कोर न्हू अवलंब करता तेजें कन्क्लूशन अवलंब करता प्रेम भक्ती भक्तीदाय ते लेवल ताय आमी पावका कळ्ळें प्रेम भक्तीदाय आमी पावका तशी जन्म मरण अंतू सुगुनू मुक्ती पावनू मागीर परतून तगेलेचे घर कडेन वापस वचुगा हे येता जे सारू कळ्ळें सारांश ते येता तशें आमकां हे सेशनाक समज वेळ जाल्यार आमकां करेक्ट वेळांतू ते समाप्त करूं वता आमकां तशी समाप्त करया आमकां हांगा हे सगळ्यांक धन्यवाद हरे कृष्णा रूपा गोस्वामी की जय श्रीला प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल कसलें जे हांव चुकलो की सांग जाल्यार म्हाका तुमी माफी दिवका कोणाक कसलें जे हांव संगिलान कसलें दुख्ख दिसलें जाल्यार कांय म्हाका माफी दिवका कळ्ळें तशें हांव जपचितल्या म्हळ्यार वेळारीचे जपचितलें समाप्त करून धांवडावन सांगलें ते तुमकां तुमचें हें करता म्हाका तांतू तुमी अंगीकार दिता कसं म्हणून म्हाका खबर ना जाल्यार हांव तें जपचितल्या
चितल्या ब्रीफ जावन कळवा ब्रीफ जावन सांगितलं मात्र म्हळ्यार मस्त सांगल्यार मस्त आसा कितली सांगू येता म्हाका कळवा सांगू कार्यान तशें तुका पॉयंट्स मात्र हांव सांगून न्हू म्हळ्यार टायम मॅनेजमेंट कर न्हू आमकां हांव तें तुमकां सांगून दिलें तुमकां तें कितले मनांजे लावून म्हाका कोतना कसलें मनांजे म्हाका नेमको वयता ताका टायम आसा कळवा कसले म्हणजे प्रश्न असल्यार कसले म्हणजे डावट असल्यार क्लॅरिफिकेशनां हे सगळें असल्यार कसले कमेंट्स असल्यार ते आतां तुमी नेमको वयता सो ओवर टू प्रभुजी अंकार प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. आज तुम्ही सेकंड पार्ट चॅप्टर 3 चंद करून गीता भगवद्गीता श्रीमद भागवतमाचे रेफरन्स देऊन एकदम क्लिअरली सांगितलं असा त्याचे ಕೆಲವು पॉइंट्स हांव नोट केले हांगा. तुम्ही आज सांगले की भौतिक बंधनांत आम्ही कशी पडतायची ताची कशी लिंक आमका जाता म्हणून सांगितलं असा. एक काम वासना आणि काम वासना निमित्त आम्ही पाप कृत्य करतायची आणि त्या पाप कृत्यानिमित्त आम्ही हे भौतिक बंधनांत पडतायची म्हणून ताजे थंयच्यान तुम्ही आयचे सेशन स्टार्ट केले आणि भक्ती मार्गांतू येवका जाल्यारी आम्ही कशी भोग ऐश्वर्याच्या आसक्ती त्याग करका 2.44 भगवद्गीता श्लोकावर तुम्ही सांगले आणि तशीची भगवंताला भक्त कशी शांत असताची भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत त्याच्याबद्दल तुम्ही सांगितले. बाकी ओटूची भुक्तीन असले मुक्ती मागचे लोक त्यांनी केन्ना अशांत असताचे आणि कृष्ण भक्त केन्ना शांत असताचे तांकां कसले इवन मुक्ती बी आश करनात त्यांनी त्याच्याबद्दल तुम्ही सांगितले. आणि तुम्ही कशी भक्ताल संगाना भक्तीन तो आनंद घेताची भक्ती भितरी आसक्ती तुमगेली वाढता गेली त्याच्याबद्दल तुम्ही मुरलीधर प्रभुली उदाहरण दिली तुम्ही. आणि 9 प्रकारच्या भक्ती श्रील रूप गोस्वामीना कशी सांगितलं असा 9 प्रकारच्या भक्ती बद्दल आदो श्रद्धा तुलाना भगवंताला प्रेमापर्यंत कशी होचे त्याच्याबद्दल सांगले. आणि तुम्ही उत्तम भक्त मध्यम अधिकारी आणि कनिष्ठ अधिकारी बद्दल सांगले. उत्तम अधिकार मला कोणा तागे लक्षण कसं उरका असताची आणि मध्यम अधिकार मला कोणा आणि कनिष्ठ अधिकार मला कोणा आणि कनिष्ठ अधिकार उरून सुद्धा तो कशी भक्तीन तेवच्या साध्य असा पूर्ण रूपाने उत्तम अधिकार जेवच्या शकता त्याच्याबद्दल बी तुम्ही सांगले. भगवद्गीतेचे 7.16 श्लोकाचे एक्झाम्पल देऊन रेफरन्स देऊन चतुर्विधा भजंतो माम हे जना सुकृतून अर्जुन अर्थो जिज्ञासु अर्थाते जाने न तत्वदर्शन. तुम्ही सांगेल की 4 प्रकारचे लोक हे सुकृत केलेले लोक हे कनिष्ठ लेवलला असले तरी ते त्यांनी उत्तम लेवलला येऊच्या शकताची म्हणून तुम्ही एक्झाम्पल दिले. ध्रुव महाराजाले गजेंद्राले 4 कुमाराने शौनक आदी ऋषीले. तसे तुम्ही दुष्कृत केलेले कशी तांगेल विनाश जाता त्याच्याबद्दल पण 7.59 दिले असा भगवद्गीतेंतू नमाम दुष्कृत न मोडा त्याच्याबद्दल तुम्ही सांगितले. आणि 7.28 तुम्ही पुण्य कर्म असल्यावर मात्र आम्ही केलेले कसं नाही कसं पुण्य कर्म असल्यावर आम्ही भक्ती मार्गान देऊच्या साध्य असा त्याच्याबद्दल तुम्ही सांगले. आणि विंगड प्रकारचे सुख कसले भौतिक सुख मला कसले आध्यात्मिक सुख मला कसले आणि भक्ती सुख मला कसले त्याच्याबद्दल सांगितले. भौतिक सुख मला कर्मी लोकांना जो आनंद मिळता भोगांतू त्याचे भौतिक सुख आणि आध्यात्मिक सुख ज्ञानी लोकांना जे आनंद मिळतात ते आध्यात्मिक सुख आणि भक्त लोक कसले त्यांनी आश करनाशिना भगवंताला सेवेंत उरताची तांका मिळचे जे सुख असा ते सर्वश्रेष्ठ त्याच्याबद्दल सांगले. आणि तुमका अनंत धन्यवाद प्रभुजी. तुम्ही आज एकदम सिस्टमॅटिकली हे 3rd चॅप्टर तुम्ही आज सांगितलं असा. आणि कोणाकडे कसले प्रश्न असल्यावर तुम्ही विचारू शकताची तदनंतर थोडं अनाउन्समेंट असा कोणाला प्रश्न असल्यावर चॅट बॉक्स सांगाले विचारू.
हरे कृष्ण प्रभूजी, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका आजच्या सेशनाका. एक प्रश्न असेल प्रभूजी, तुम्ही आता आर्तो जिज्ञासूर अर्थार्थी तांकां उदाहरण दिवन ध्रुव महाराज 4 कुमार आसा सर सांगिल्लें तांतूं उदाहरण दिल्लें आसा. तेन्ना मस्तपंत कसो म्हळ्यार ताचे फुडें तुमी निओफाइट्स, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी विशयी सांगिल्लें आसा. आणि कनिष्ठ अधिकारी सिच्युएशन आसतना आमकां कसो जाता म्हळ्यार एकाक पंता ते आयकतना आमकां दिसता ओ तांकां ते मारी कश्ट जालें म्हूण म्हाका सांगिल्लें न्हय म्हूण सांगून आमी मागशी वचचे एक चान्स आसा. तसो आमकां कसो एडवायस आसा म्हणाल्या एक सांगून दिल्लें लायक असेल प्रभूजी. हरे कृष्ण. तांणी कसं म्हळ्यार आमी भौतिकांत आसची भौतीक जें आशिल्लें हॅबीट आमकां सोडूंक जायना. भौतीक हॅबीट म्हळ्यार कळना अभ्यास पूण दोनूय कोण हे जन्मामात केलेले अभ्यास इतलीन कोडान कोण जन्म करून येयले अभ्यास ते अभ्यास आमी चुकोवका ते चुकोवचे कशें सत्संगान सगळं महत्व चुकोवचे सत्संगान येवका कळवा सत्संगान तूं गट्टी रब्बुगा आमी आतां आमी सांगलें न्हय आतां सत्संगान तूं मध्य मध्य सोण गेल्यार समज येना आमगेले भक्ती वर्धन करूंक आमी सोडका आमी ते भक्तीचे सत्संगाचे प्लग घालून घालून दवरका आमगेले भक्ती केन्ना कळवा तशें आतां आमी ते कशें चेंज करता म्हणून सांगिल्लें आसा चेंज म्हणून सांगल्यार कसं तें चेंज म्हळ्यार तातूंचे एक 7 अक्षर आसा CHANGES म्हणून सांगून C stands for chanting कळवा chanting H stands for hearing कळवा chanting म्हळ्यार आमी जप करचें हियरिंग म्हळ्यार आयकुचें श्रवण मागीर A stands for association सत्संग आमी केन्ना सत्संगाचे अवकाश आमी हॅबीट कशी चेंज करता म्हणून सांगता कळवा C for chanting, H for hearing, A for association, and N for negation of distractions म्हणतात म्हळ्यार भक्ती मार्गान येतना पुराय सांगला म्हण मस्त जरा अशें डिस्ट्रॅक्शन येता आमकां ते एकलो तो सांगता हें सांगता पळय हें समज तें समज एक डिस्ट्रॅक्शन तें आनी आमी चॅन करता हें पुराय आमगेलें मन खंय धांवता ते सगळें डिस्ट्रॅक्शन जाता त्यामुळे ते आमी नातिल करता नेगेशन कशी सत्संगान तूं बेसून करता कळवा सत्संगान नेगेटिंग दी हें डिस्ट्रॅक्शन्स मागीर हें कसलें हें जी फॉर गायड फॉर गुरू आमकां म्हळ्यार केन्नाय गुरू लेवचे आसता एक गायड येवका आमकां आमकां समस्या मार्ग दाखोवच्या घेता कसले डावट आमकां डावट समज येता आमी पयल्या तर अशें हें पुराय आयकताची ते तशें हें अशें म्हणून ते गुरू लावचें क्लॅरिफाय करता कळ्ळें शिक्षा गुरू आसा गुरू लागीं आमकां आमगेलें शिक्षा गुरू लागीं आमकां वचून हें करीत आमगेलें इनिशिएशन दिल्लें गुरू लागीं वचूं काय म्हणना कळ्ळें तशें शिक्षा आमकां पुराय निंबू येता बरिश्ट भक्तान आसता निंबू आमकां समशी निवारण करीत कळ्ळें तशें आमी तशें करचें कळ्ळें तशें कसो तें गायड ऑर गुरू जी CNGE एक्सपिरियन्सिंग आवर हॅपीनेस म्हळ्यार आमगेले आनंदच न्हय भक्ती मार्गान भक्ती करतना आशिल्लो ते आनंद ते एक आनंद सांगल्यार आमकां ते सांगून हें करूंक जायचें ना ते अनुभव करता ते आनी ते अनुभवच न्हय ते अनुभव करचे एक्सपिरियन्सिंग दी हॅपीनेस ते संतोष मागीर ही आसा शेअरिंग दी एक्सपिरियन्स आमगेले एक्सपिरियन्स आसना आमगेले ते आमकां ते मेळचे आनंद आमी बीन घरच्यांना वांटून दिवका सांगून दिवका प्रचार करता म्हणून कळ्ळें तशें प्रचार करता अशी आमी अशी कस्तुची आमकां जाल्यार आमकां हे भक्ती मार्गान गट्टी राबोवचें जाता आमकां कसलेंय आसल्यार आमकां हें करूंक जायना त्यामुळे हें आमी फॉलो करता केन्नाय तें गेलें आय थिंक आय हॅव गिवन यू सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर थँक्यू व्हेरी मच प्रभूजी. भारी लायक जेवन तुम्ही सांगून दिल्या चेंजेस म्हणल्यार कसं जाल्यार म्हळ्यार आमकां मना गेल्ल्या हाजी उत्तर आमकां. थँक्यू प्रभू. हरे कृष्ण. आनी कोणाक कसलें असलें आनी गोंयचो टायम आसना आणि कोणालाही प्रश्न असलेत आणि एक प्रश्न नेमका येतोय प्रभूजी
निम्गे प्रभूजी नियोफाईट स्टेज अंतशील आमचड कशी आम्ही कंच कसला जागृत काडका की कृष्ण भावना प्रतांतुची या करच कतिरी आमक मस्त सगळं आता फॉर एक्झाम्पल आमक पार्टी सापयताची मागिरी आमगेल सोशल गॅदरिंग असता आमगेल ऑफिशियल पार्टीज असताची त्याचड टू बी पार्ट अँड नॉट टू बी पार्ट म्हणाला कशी आम्ही बायफर्केट करका म्हणाला सांगून दिलेला आहे. करेक्ट मला एक प्रॅक्टिकल क्वेश्चन आहे म्हणजे सगळ्यांगे आम्ही सगळे आमचो उद्योग आमचो आम्ही एम्प्लॉयमेंट असतना असल प्रयत्न प्रभूगा मस्त एक्सपिरियन्स असता म्हाका काय मस्त एक्सपिरियन्स असता कळवा येतना म्हळ्यार पार्टीसाक वचचे म्हळ्यार आमकां पल्या तरांचे हे डिस्ट्रॅक्शन म्हणजे कळवा आमकां सांडीत तें तांचो वचचें न्हू म्हळ्यार तें पिक्चर आसतलें आनी हें आसतलें प्रयत्न केले पुरो आसता ते तांचो आमी तांचो एट्रॅक्ट म्हाका कितले कितें अनुभव आसता जाल्यार हांव गट्टी रावता कळवा तांचो वचना म्हळ्यार नेगेटिंग दी डिस्ट्रॅक्शन्स आमी ते मस्त हें करता म्हळ्यार सत्संगाताक उत्तम जें आशिल्लें उदाहरण असत्संगात आपले शिवाय तें जावची ना कळवा आमी हें दुसऱ्यांक गांवचें पळय जाल्यार आमकां चलपाक हें येता म्हळ्यार आमगेले उद्योग आहा ते परत हांव काय येता वय जाल्यार आमी 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 कशें करता म्हळ्यार गट्टी हांव रावूंक झटम जें आशिल्लें विश्वास आमगे आमी करता आशिल्लें तें आमगेले आचार आसता भक्ती सेवा कळवा आमगेले डिवोशनल सर्वीस तांचो आमी हें करता आमी केन्नाय तांचो रावपाक नाच पळय कळवा आमी आमी येतात म्हळ्यार चर्चे मस्त वेळ तांचो जाल्यार आमी तांचो दवरताच ते आमगे हें वता डिस्ट्रॅक्शनाक पळोवन वता आमी त्यावेळी कसं म्हळ्यार सत्संग आमी केन्नाय कृष्णालें आलोचन करता हरे कृष्णा कृष्णा म्हळ्यार ताजे मुखार आमी बसल्यारीची आमी कृष्णा आलोचन करता त्या वेळार आमकां तें तांचो आशिल्लें तें आसक्ती वता आपापी वता कृष्णा 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 म्हळ्यार हांव आमगेन बेटला कळवा म्हाका रिटर्न करता तो पळय म्हाका सोडून गा हेची भितर सगळं आमी सांगता रबगा आमी तांचो वचना मागीर आमी कोणी आमकां फोर्स करून घेवचे ना कळवा तशी बराय आनी कसं गेले तेंच एक्सटेंडेड निमगेला प्रभूजी पार्टी आणि आता विंगड जनाला उलोवन करून असता युजली आशिल्लें सगळ्यांक आशिल्लें म्हळ्यार मी गेले का अनुभव सांगता तुमकां हांव फुडें रबी कडेन म्हळ्यार मी कोट आसा लागीं एक डॉक्टर घर आशिल्लें तागेलें नांवाचें कृष्ण म्हणून डॉक्टर कृष्ण कळ्ळा तें तागेले पूत आशिल्लो तागेले दुवे भोंवणी आशिल्ला तागेले दुवे म्हणून तांणी कसो तें क्लब रॉयल क्लब कसो तें क्लब आशिल्लें तांगेलें लायन्स क्लबाचे हांव येता त्यावेळी त्या घर कडेन हांव तें आसना सांज येता तांगेले पार्टी आसता एक दीस पार्टी आशिल्ली आयतारी एक दीस पार्टी आशिल्ली त्या पार्टीक म्हाका तांणी आपयलें हांव ते हांव पार्टी कसो पळोवया आपयला म्हणल्यार हांव चमकलो त्यावेळी येता करता म्हळ्यार तांणी बाटली बिट्टी ताजी आनी मातसो तें प्रायस कडेन देवाला म्हळ्यार पार्टीक येता तांगे कळवा हांव थंय चमकलो म्हाका तांणी ऑफर केलें ऑफर करतना मागीर हांव सांगलें तांच्या लागीं गुरू सांगलें डॉक्टरा वचून म्हळ्यार हांव तुजें ना हांव हें खावचें ना म्हळ्यार क्लब मेंबरशीप पळय हांव काडूं ना जाल्यार तुमी आपयला काय मागीर जाता कळवा तें म्हाका एक्सक्यूज करता म्हूण सांगलें इट्स ऑल रायट म्हूण सांगलें इट्स ऑल रायट म्हण तशी कृष्णा आमी लेखून आमी खंय चमकले जाल्यार आमकां कोणी निर्बंध करचे ना कळवा तशी कितकें एक सांग म्हणून सांगितलें मात्र मस्त एक्झाम्पल आसा सांगुया म्हळ्यार मस्त आसा म्हळ्यार हांव हें तूं आशिल्लें पळय फुडें बँकींग आमी सांगलें जाल्यार बँकींग म्हळ्यार कस्टमर देखून कस्टमर्स पळय तरांचे कस्टमर्स आसता केन्नाय पिवडे आसता हाची कळवा तांच्या बरोबर आमी येता तो ट्रान्सॅक्शन करपाक येता बिहेव करपाक येता तांच्या लागीं तांणी चंद करून बिहेव करचें तांकां कळटलें मागीर यो हांव आतां खंय चमकले जाल्यार पळय चा पिवचे ना चा पिवचे ना कसलें पिवचे ना त्यावेळी म्हाका गुप्त तशीं मनशां तांणी सांगताची नो इज सच ए पर्सन यू डोंट कंपली ताका कसलेंची हें दी बोंड वाडून दी म्हूण सांगता कळवा हांवें चा पिवचे नाशिल्लें त्यावेळी मागीर कस्टमर्सां सगळे खूब तसो हांव अमकें असल मनीस आसा म्हूण कळवा तें तांणी म्हाका कसलेंचे निर्बंध करूं ना तशेंच आमी गट्टी राबल्यार आमकां कोणीय आमकां निर्बंध करूं जावचे ना कोणाक कळवा आमी गट्टी राबूं
गट्टी नाव आहे आम्ही वी डिस्ट्रॅक्टेड कळवा तांतो आमगे तांडून वता आम्ही कसं म्हणाले दृढ जे आशिल्ले विश्वास आमगे कृष्णांचो असल्यारी आमगे गुरुले आसलेल्यारी अनेक कसले करूं येवची ना कळ्ळें वॉट एवर दी सर्कमस्टान्सेस आमचो सांगला म्हणजे बाबा सांगला हांवें सांगला म्हणजे येना केना वा कसले सर्कमस्टान्स असल्यारी आमी तांतू गट्टी राबू काम तांतू कसल्याची विधी चलन अशें ना तशी तशें आमी गट्टी राबल्यारी आमकां कोणी कसलेंय करूं येवचें ना दॅट इज माय व्यू पॉइंट. थैंक यू वेरी मच प्रभुजी. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभू. मी गेले एक प्रश्न आसा. आता कसं म्हळ्यार भौतिक प्रपंचात मेटेरियल आम्ही संगत करूनच जे म्हळ्यार आम्ही तांगेल मध्ये वचून जीवेर दया दाखोवपा म्हणजे आम्ही तांगेल वचून आम्ही तांगेल संग घेनाशी आमगेल संग तांकां दिवच्या म्हणून आम्ही वचपाची पडटा न्हय. आम्ही कसं म्हणाले पळय आमचं दोन्ही कार्य आसा. एक म्हळ्यार एक भौतीक प्रकट भौतीक आशिल्लेची त्यामुळे त्या भौतीक आशिल्ल्या नाका आम्ही आत्मीय हाडोवका तेच आमगेलें मिशन. आमगेलें मिशन तें आम्ही तांचो पडोवचे न्हय कळ्ळें तांगेले आमकां पडोवचे न्हय तांकां कन्वर्ट करून आमकां नियोफाईट म्हणल्यार कन्वर्ट्स म्हणून सांगता भौतीक सगून आत्मीय कन्वर्ट करचे. आता नियोफाईट म्हळ्यार तांणी प्रारंभक जे आशिल्ले भक्त कळ्ळें तांकां प्रारंभ भक्तांक तांकां भक्तीन हाडोवच्या खातीर आमी वचचे कळ्ळें. त्यामुळे आम्ही गट्टी ना आयल्यारी तांकां ताळू जायना. वी शूड बी पॉवरफुल. आम्ही मॅग्नेट या समजशील पावरफुल मॅग्नेट असल्या मात्र सुविंग तांकां सगळें आमकां आकर्षण करूं येता. आमगे लागीं व्हड पॉवरफुल मॅग्नेट जे तांकां आकर्षण करूं जायना. तशें आमगे लागीं पॉवरफुल जे आशिल्ले भौतीक आशिल्ले जे आसात तांकां आमकां अट्रॅक्ट करूं जायना कळ्ळें. त्यामुळे आमगेले पॉवर आमची चडोवका आमी केन्नाय कृष्णा बरोबर गट्टी राबूका आनी आमगे भक्ती वर्धन करून वचूका. तशें जाल्यार मात्र आमकां आतां आपणा फर्स्ट क्लास भक्त म्हणून सांगता क्लासिफिकेशन आमचो सांगिल्लें आसा कळ्ळें. फर्स्ट क्लास 24 वर्स तांणी भक्ती आसाची त्यामुळे तांणी सो पॉवरफुल कळ्ळें. तांकां कोणाक कसलें करूं जायना कळ्ळें. तशें आमी भौतीक आशिल्ल्यांक तांडून आत्मीय हाडोवच्या खातीर वचचें तांकां आमी प्रचार करून तांगेले ಒಟ್ಟು पडोवंक भितर न्हय कळ्ळें. त्यामुळे तसले मेंटॅलिटी जावका आमकां वय भौतीक पुराय तशीची 99% जे ना तशी येता. आमी म्हळ्यार तांगेले संघांचे म्हणजे आतां बायलेंगान सांगता सुमार जेन आसाची तांकां पंचायतीक वचूं नका कळ्ळें. तेमकां जाल्यार भौतीक जेन सुमार मेळटले मागीर तांगेले उट्ट पोड जातले तांडून वतली तांणी म्हण सांगलें. म्हळ्यार आमी पॉवरफुल न्हय ताणें आमी दे भक्ती आसा आमकां ते भक्ती वतली मागीर म्हण सांगून तशी येना म्हळ्यार उलो जावत ना हरे कृष्णा म्हणून उलोवची ना. त्यामुळे तांणी हरे कृष्णा तशी म्हणटाची आमच्या तांणी भक्ती कार्य सांगू सुरू करताची. तशी आमी तांकां तांडून आमी आमगेल्या सायडार हाडोवका आमी तांगेल्या सायडार वचून पडचे न्हय कळ्ळें. तशें आमकां म्हाका सांगू आशिल्लें. ते खातीर आमी तांगेल वटून आमी वचपाची पडटा. आतां म्हणजे काय कसले फंक्शनाक आनी पुरा इन्वायट करताची कर्मकांड सत्यनारायण व्रत आनी आमकां दिसता जाल्यार आमी तांगेल्यान भाग सुखाची पडटा म्हळ्यार तांकां हाडूका आनी पुरा. आतां सत्यनारायण व्रतांत थंय वचून पियाव खाताची ते दिताचे हें करताची. म्हाका एक अनुभव सांगा बेंगलोरान कळ्ळें. सत्यनारायण पुजा हांव लेखला सत्यनारायण पुजा प्रसाद न्हू चमकलो वचून इन्वायट केलें न्हू वचूका न्हू आमी गेले बरतो वचून तांणी घरा वकला ते सत्यनारायण पुजा पुरा केला ताका आमकां इन्वायट केलें वचून प्रसाद सकयल वचून पियाव म्हाका वचा येता केलें ना कळ्ळें केलें ना म्हळ्यार आमी गट्टी राबूका लोसून एक वेळा न्हू एका या म्हणून केला ते जावची ना कळ्ळें. आमी गट्टी राबल्या मात्र आमकां नाल्यार आमी वताची आमगेली भक्ती पुरो वता मागीर कळ्ळें. त्यामुळे आमी गट्टी स्ट्रॉंग जावन आसूं आमगेली भक्ती केल्या मात्र आमकां वचून राबूं वचूं वयता आमकां तांकां आमगे पक्षांत हाडूंक जातले आनी आमकां वचूं वयता न्हय. तांणी सांगलें आमकां आमकां जायना कळ्ळें. तशी आमगे आमी म्हळ्यार 100 जाण अशें जेवना पळय आमगे 100 जाण तशी इन्विटेशन पुरा मेळटा तांगेल्या वचूं काय जाता आमकां कळ्ळें. दॅट इज प्रॅक्टिकल कळ्ळें. ते आमकां सोडूं जायना. थँक्यू. हरे कृष्ण.
चलो हानी कसं आहे सगळ्या तुमचं सांग. अनाउन्समेंट कर सांगचे जय प्रभु. कोणाले कसले प्रश्न ना झाले रे थोडे अनाउन्समेंट असा मुखाले फ्रायडे दोरनो एनओडीचे नेक्टर ऑफ डिवोशनाचे 4th चॅप्टर वरी आमगेले सिनियर वैष्णव श्रीमान मुरलीधर प्रभुले मुखारविंदान आम्ही 3 दिवसाचे हे सेशन ऐकूया. हे फ्रायडे मंडे आणि वेन्सडे 3 दिवस उरताले आणि सर्वांनी हाका जॉईन जावका म्हणून तुमका प्रार्थना तुमगेलेगी. आणि नेक्स्ट मंथंतू एक स्पेशल क्लास असा श्रीमान हरिप्रसाद प्रभू आणि हे क्लास इंग्लिशान उरताले आणि 5 तुमका सर्वांक गुर्तसले निमित्त प्रकार एकादशी आणि फुल भगवद्गीता पारायण असा आणि सर्वांनी ताका भाग घेवका आणि नेक्स्ट एकादशीचे कोणाक रिसाइट करच्याक नाव दिवचे असल्यारी ते तुम्ही विद्या माताजी, माया माताजी आणि भारती माताजी कॉन्टॅक्ट करीत. आणि डेली चॅन्टिंग बद्दल सांगचे कसल की मारी कोणाकाची डेली चॅन्टिंग अंतू जॉईन करचे आणि चॅन्टिंग रिपोर्ट करचे असल्यारी तुम्ही हे ग्रुपाचे ऍडमिनाक हे करीत कॉन्टॅक्ट करीत. आणि आता ऑलरेडी 100% जास्ती JSP मेंबर्स अंतू चॅन्टिंग अंतू असा जोडले आणि त्यांनी रिपोर्ट पण करताचे. आणि सुमार लोक अंतू सुरुवात केली त्यांनी 1-2 राऊंड पासून सुरुवात केलं आता 100 राऊंड पर्यंत गेलेली असाची हे ऐकून खुशी जाता. एक असोसिएशन चॅन्टिंग असोसिएशन कितले बेनिफिट आणि कितले पॉवर असा तो आमकां अंतू दिसून येता. आणि हे आयचे अनाउन्समेंट असा आणि आम्ही नर्सिंग प्रेयर म्हणून आयचे सेशनाचे करूया एंड करूया. श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंह देव प्रल्हादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्.